म्हणटा तो काल ऑपोजिशन लिडर गोयचो युरी आलेमान सांगला की ह्या इशूचेर आमी सगळ्यांनी रिजायन जावचें, सगळ्यांनी रिजायन जावपाचें. तूं शो आसता हे पळय रिजायन जावं ताचेर हे न्ही, उपाय न्ही. आमी रिजायन जावपाक आमी पळ काडप, फाड्डा करून पळप अशें जालें. तुम्ही मिनिस्टर कॉन्फिडन्सान घेयना घेना ते घेतले ना, आनी आमी मान्य करता हय म्हणून सांगतात. तांची चूक म्हणटात ती, ताणें आमचेर अन्याय केलो आमी म्हणटात न्ही. तो प्रश्न तो रेडी आहा आपूण रिजायन जावपाक, तुम्ही सगळे रेडी आहा काय म्हणटा? रिजायन जावन हो प्रश्न सुट्टलो ना. आनी एक मेसेज वयतली, रॉंग मेसेज वयतली. रॉंग मेसेज वयतली. फुडें कितें जातलें? आमी आमच्या हातान जे राजकीय ताकद आसता ताचे उपयोग आमी हे सगळें बदलून घेवपाक करूं शकतात न्ही. पूण आतां जालें ना न्हू, आतां जालें ना. तेंच्यांनी कर्नाटका प्रयत्न करून फुडें करून घेवंक जाय न्ही सगळ्यांनी. सर प्रयत्न म्हणजे कितले ते आता हे 4 दीस कोणी भोव मागीर उगी रावतले. आतां ते मध्याचो तो इशू जालो सर. तसं न्ही. आमी जे कितें तांणी केल्लें आसा हे जाय पर्यंत सगळ्यांनी नेटान हे करप, विरोध आनी आपलें जें कितें काम आहा तें करून घेवप. विरोध करून सोल्युशन येतले. विरोध करून सोल्युशन आतां इतकी वर्सां कोर्टान हा काय जालें. बाध्य करप, विरोध करप म्हणजे हे फाटीं घेवपाक बाध्य करप आनी सगळे तरेचे उपाय करप. हे गोंय सरकारान ऑलरेडी गोंय सरकार चालू आसा. म्हाका दिसता फाल्यां तांणी कॅबिनेट मिटींग आपयल्या. लगेच सगळ्या विरोधी पक्षांच्या आमदारांची मिटींग आपोवन ह्या संदर्भात सगळ्यांचे आणि हो विषय सुद्धा खंय तरी जे अधिवेशन येणारें अधिवेशन आहा त्या अधिवेशनात सुद्धा हो विषय खंय तरी चर्चेक घेवन डेफिनेटली. गोंयाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना गोवा गव्हर्मेंटाक सायडीक दवरून हो डिसिजन जाता तुमकां कशें दिसता? तुमी आसाय तूं म्हणटा अत्यंत चुकीची गोष्ट. तितूच एड करता की ऑपोजिशन म्हणटा की डबल इंजिन सरकार म्हणटा तुमकां इंजिन सायडीन दवरलें काय म्हणटा ते आतां? अशें ना एकूच इंजिन घेवन गेला काय म्हणटा कर्नाटक? एक इंजिन डबल इंजिन हे विकासाच्या बाबतीत सगळ्या गोष्ट आसा ही तरी आनी ते कोणी अमान्य करचे ना. तूं करचे ना, हांवूय करचे ना सर. पण हे जे कितें अचानक कितें जाल्लें आसा ताचेर सगळ्यांनी सगळे ऑपोजिशन कितें म्हणटा 2 इंजिन आसले वांगडा वयतले, एक इंजिनाक सायडीन दवरलें काय म्हणटा ते? ह्या विशयाक सायडीन दवरलें म्हणपाक हरकत. सर एका सायडीच्यान म्हणटा तुमी सबज्युडिस मेळटा आनी एका सायडीच्यान तुजें ओन गव्हर्मेंट, यू आर अ युनियन मिनिस्टर, तुमचें ओन गव्हर्मेंट एक तर्फा अन्याय म्हणटा आमी म्हणून आमी अन्याय जालो म्हणटा. चुकीची गोष्ट कालचो इशू न्हू सर. इट हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर अ लॉंग टायम. वी एज रिपोर्टर्स ऑल्सो हॅव बीन आस्किंग अ गव्हर्मेंट, मिनिस्टराक, सीएमाक देऊन चालू आसा, सगळे आसा. सबज्युडिस म्हणून एक वेळा तुम्हीच सांगता, तुम्हीच सडनली करता. सो हाऊ कॅन यू डिफेंड इट नाव? तुमकडे ऑप्शन ओपन आहा? हेच नाही. जे चुकीचे तांणी आवाज करप आणि सांगप आनी विड्रॉ करप हेच ऑप्शन आहा ते आमी करतात. कर्नाटका इलेक्शनाक जिखपा खातीर केला काय अशें? हो तांचो विशय ते आमकां खबर ना. पण तुमी सेंट्रल मिनिस्टर आहा ना. नेक्स्ट टाइम 2024 इलेक्शन जालो तो सांगता ते सारखे कर्नाटका इलेक्शन्स आसा, मागीर लोकसभा इलेक्शन्स आसा. सो तुमकां हे माल पडटले ना मागीर. इलेक्शन आमी कुशीन दवरली, परंतु आमी तू जी गोष्ट सांगता ती गोंयचेर मोठ्या प्रमाणात यांनी अन्याय केल्लो आसा आणि ह्या अन्याया विरोधात गोंय खंयच फाटी रावचें ना, गोंय सरकारय फाटी रावचें ना. सगळ्यांक बरोबर घेवन ह्या संदर्भात आवाज उठयतले आणि ते विड्रॉ हे जे काही दिल्लें आसा तेजे आयोगांची ताका डिपार मान्य दिल्या ती विड्रॉ करपाक खातीर सर फाटी रावत उरले न्हू आमी सर. तुम्ही म्हणटा हो इतलो इम्पॉर्टंट इश्यू तुम्ही आयज म्हणटा, पूण तुमकां दिसना जेन्ना तुम्ही म्हणटा अचानक हो डिसिजन येयलो म्हणल्यार गोवा सरकार खंय तरी फॉलोअप घेवपाक फाटी पडलें अशें दिसना तुमकां? ना हो तांचो गोवा सरकारचो अशा गोष्टी अपेक्षीत कोणाकूच नाशिल्ल्यो. आतां पळयलें जाल्यार सगळ्यांनी सगळे एनजीओ वचून दाखयता की डायवर्ट जाले पळय, ऑलरेडी उदक डायवर्ट केले, सगळे नोटीस करीता ते आनी एनजीओ हाडून दाखयता नजरेक दिता सरकारच्या. पूण सरकाराची कांय एक्शन दिसना. सरकार आपले बरें करता. डायवर्ट जाले म्हणटा तुम्ही फकत आमकां सायड विजीट कित्याक करना सर? हांव गेला वचून येयला. तुम्ही मान्य करता की स्टेट गव्हर्नमेंट कमी पडले या गजाली? ना कमी होणार शेतकऱ्यांना आपल्या प्रयत्न जे कितें आसात ते चालू दवरले, केल्या तर चालू दवरले आनी हाज्या पयलीं म्हणटा तुम्ही फेल जाले स्टेट गव्हर्नमेंट. सरकारी कोण राज्य सरकारान ह्यो गोष्टी करूंक जाय म्हणजे करूंकच जाय. सो वॉट आता फाटले 2 दीस पयलो तुमी एक व्हडलें जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन केलें, युनियन मिनिस्टर येयलो, त्या दिसा हें जाता नो ही दुखदा हें खबर न्हू सर. एका सायडीच्यान हें जाता आनी एका सायडीच्यान आमकां मेजर इम्पॉर्टंट इश्यू आहा तो आमच्या हातींतलो वयता. पूर्ण गेल्लो असो ना न्ही तो, अजुनूय ना म्हणटा तूं. पूर्ण गेल्लो असो ना आनी शेवटी सुप्रीम कोर्टान जे काही गोष्टी आसात त्यो आज तांणी हे जरी केला जाल्यार फाल्यां ताका सगळे तरेतरेचे उपाय तेच करपाक गोंय सरकार फुडें वता न्ही. एक वटेन न्हंयेचेर पूल हाडून दिता आनी दुसरे वटेन न्हंयोच व्हरता.
कशा तरेन पळयता तुमी कारण ताका कांय संबंद ना न्ही जे कितें करूं जाय तें So, करूंक पुन्हा पुन्हा वाचचें ना मागीर थोड्या वर्सांनी. त्यो करूंकूच जाय हे फाल्यां कितें हे जालें म्हणून ते अशें ना न्ही ते एकाच ताका सांगड काय ना पूण जो गोंयांक जें कितें जाय ते सगळ्यांचे कर्तव्य ते करूंकूच जाय आमी करता कॅबिनेट इज अ सोल्युशन फॉर दिस सर. Cabinet meeting. कॅबिनेट सोल्युशन म्हणजे तातूंत आमचे जे कितें म्हणणें आहा तें कळोवपा लागलें तो एक प्लॅटफॉर्म आसा कॅबिनेट इज अ सोल्युशन. त्याच दिसा तुम्ही दिल्ली वचोंक जालेले. ताका पळय सदां दिल्ली वयता पळय. वेगळे वेगळे तर तुम्ही म्हणतात ते बरोबर असतात म्हणून ते कितें आसा मदीं हे सगळे कार्यक्रम आशिल्ले आणि म्हणून आता कार्यक्रम आमच्यानी halt करून टाकले. त्या दिसात झालो तो दीस गेलो काल सगळे प्रयत्न फोनाफोनीचे सगळे जावन आमचो निर्णय तांकां आमी ऑफिशियल केला पण आता तो ऑफिशियल जो कितें गोंय सरकाराचें म्हणणें कितें आहा तें सगळें कॅबिनेट करपाक डिसिजन तुम्ही पर्सनली उलयलाय जल मंत्री कडेन हय ते कितें म्हणटा केला त्यांनी निर्णय जो कितें आसा त्यांनी केलो जलमंत्र्याकडे जल आयोग जे आसा तुमची नाराजी दाखयली ना? आमची नाराजी सीएमान सांगली प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावला इशू हो म्हणून पावयतात न्ही आता सर अजून पावूना पावयता फोनाफोनी करून पावयल्लो आसा सर वॉट हॅपन टू दॅट एक तुम्ही दिल्ली सेटअपच केले जेन्ना लेट बनवत मादेच्या इशूचेर एक दिल्ली तुम्ही ऑफिसच तिंगा सेटअप केलेले ऑन दिस इशूज टीम बा केलेली पळय ते कितें जालें मागीर फुडें त्या वेळाचेर केसीचे चलताले न्ही हय. आता जेन्ना जेन्ना केस आहा तेन्ना गोंयच्यान ते ऑपरेशन गोंयच्यान जाता केस देखून चलता आसा DPR सो तांकां कांय खबर ना त्या टिमीकूय काय टीम खबर हा नासली. आता काय टीव्ही कर्नाटकाची सो त्या टिमीकूय काय खबर नासली सगळी असो जेन्ना जेन्ना कोर्ट हेतून येता सुप्रीम कोर्ट येता तेन्ना ते अटेंड जातात न्ही ते चालू आसा भाऊ तुमकां आतां हेतून चड आतां भार घेवचो पडटलो अशें दिसना तुमकां सगळ्यांनीच घेवं जाय न्ही कित्याक हेचो Definitely. आता जायना जाल्यार what action कितें आसतलें हांगा आमचो आशिल्लोच न्ही कारण ते बट आतां स्टेट गव्हर्मेंट खंय तरी कमी पडटा अशें दिसलें तुमकां सो तुमकां खंय तरी मदीं आतां येवचें पडलें एग्रेसीव जावचें पडटलें डेफिनेटली जे कितें शक्य आहा ते आमी शक्य आहा ते पळय करता ह्या संदर्भात जे करूं जाय ते आमी करता सर फाल्यां जायना जाल्यार वूड यू रिजायन हं? फाल्यां जायना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचें आयकना बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री एन ऑल वूड यू रिजायन एज अ मिनिस्टर आयकून पयलीं घेवया मरे आयकना जाल्यार ताचेर विचार करूया मागीर नो पूण ऑप्शन आहा तुमकडेन आमची तयारी आसा. तयारी आसा. डेफिनेटली नो टू रिजायन नो प्रॉब्लेम लोकांची हे पयले बाकीचे नंतर सो कितें फाल्यां जालें जाल्यार भाऊ राजिनामा दिवंक शकता गरज पडल्यार दिवपाक काय हरकत ना हे शेवटी लोकांच्या घेता फुडें मंत्री काही नाही आनी एक विशय आसा म्हणटा पळय सगळेच म्हणटा की गोंयची फकत 2 सिटां आहा म्हणून तांकां पडलेले न्हय हे कित्याक असली खबर ती राजकीय जे कितें आहा पळय प्रत्येकाचे अंदाज वेगळे असतात तेंचे 28 विचार वेगळे असतात आमचे फकत 2 म्हणून ताणें कोणे विचार खंयचो आसूं लोकांच्या हिताकडे कोणेच खेळचे नाही हे म्हाका सगळ्या समक्ष सांगता सगळ्याकडे विनंती करता लोकांचे हित हे पहिले नंतर राजकारण हे दुसरे सर ही म्हणून ते घेऊन गेले न्हू सर पण जनतेची हिताकडे कोणाच खेळूंक जायना पण आमचे हित म्हणून उदक घेऊन गेले ना तर ते म्हणून झगडटात न्ही ते जावं ते वचूं नये म्हणून मदीं थोडे करस्पॉन्डन्स जाले पळय सीएम लेवलाचेर म्हणजे गोंयच्या सीएमान कर्नाटकाच्या सीएमाक पत्र बरयलें तेणी काय रिप्लाय दिवंक ना सीएमाक गोंयच्या सो हे अशे पत्र बित्र बरोवप हेतून आमी खंय तरी कमीपणां घेता अशें दिसना अशें कांय ना अशें काय ते जे कितें प्रोसेस आहा तो सगळी चालू आसा कित्याक त्या वटेच्यान कांय तातूंत रिस्पॉन्स कांयच कमी पडूं ना तातूंत कमी पडूं सर पण प्रोसेस कोण सर त्या टायम DPR प्रोसेस तेंचो पास जाता आनी आमचो प्रोसेस चालू आसता हे ज्यो गोष्टी बारीक सारीक गोष्टी ज्यो आहात पळय त्यो सगळ्यो बारीक बारीक करून गेले नाही ह्यो असतलेच न्ही ते हातूंत सगळे एकदम म्हणजे आमच्याच मना सारखे सगळे आमी अपेक्षा करतात जावं जाय म्हणून परंतु ताका सगळ्याक तोंड दिवप आनी ताका दुसरो उपाय ना भाऊ, आणि- तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय आणि एक फायनल एक क्वेश्चन आयज तुम्ही जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या पळय ती तुमकां पार्टीन किंवा गोंयचे जे सीएम आसा तेंच्यांनी घेवपाक लायल्ली काय एज अ तुम्ही स्वता म्हणून घेतली ही प्रेस कॉन्फरन्स तो प्रश्नच ना न्ही स्वता म्हणून घेतला